मोगळा देवा तुका फुलदार बाब तुवें आमकां सर्वांक तुज्या पुतावरवीं सर्गीचे राज बसयला. असेल बसवण्याचेर फाटून आपले जिवीत जियेल्या आमच्या भयणीक आमी तुजे आदीन करता. तिका तुज्या गोपान घे आनी सर्गीचे सुख फावो करपाक मागता. बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आय. काकुदार देवा तूं बक्षण्याचो देव. तूं मनशाची बदकां लेगीन आसता तांकां तुजेशी फाटी घेताय. मरण पावलेल्या ह्या आमच्या भावाक भयणीक हे आमचे भयणीक आमी तुज्या हातीन दिता. आपल्या जिविताचे वेळेक मनशा अस्पतायेक लागून तुजी खुशी फाडी नासता कांय सूख आदारलेले आसा तर तेका तूं मुची आनी तुज्या बराबर संतोष करपाक ती भाग दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. सर्गीच्या बापा आमच्या बहिणीच्या मरणावरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. चड करून त्या वेळार विशेष दुखांत आसच्या आनी थोर नस्त बघच्या तिच्या कुटुंबाच्या आनी भोव लक्षिल्या सकाळांक तूं बुजय आनी आपले दुःख सुख तुमचो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. बापा तुज्या पुतान मेल्ल्यांक जिवंत केली आनी आपूण पुण्यात जिवंत जावन आमचे ते नव्या जिविताचो भरवसो वाडयलो. मरण पावून आमच्या आदी तुजेशी गेल्या त्या सर गवल्या आनी भगवत्यांक तुज्या गोपान दवरले आनी ससनीक जिवीत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. बापा संसारभर जायतो लोक वेगवेगळ्या पिढे शिडेनी कश्ट बघून आसा. पिळेक आनी गुतर प्रायेक लागून मरणाचे जनीर आसलेल्या सकाळांक बऱ्या मरणाची कृपा भोग कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. मोगळा बापा आमच्या बहिणीच्या मरणाचे संदर्भी हांगा जमलेल्या आमकां एकामेकाक मोगा बांदान लगी बरोवन तूं आपयताय आनी बुजवणेच्या उतरांनी मेल्याक वेरकेक उलो दिताय. मरण कोणाकच सुखाना तें उगडासांक दवरून आमी सर्वांनी सदांच बऱ्या जिविताची साळ करून आमचे निमाणे घडयेक ऐकी व्हरून आमकां भोग कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज संपले तुझे खुशी कसार जाता तशी संसारांचा आमचो विस्वड डोंगराचा संपारी आनी आमी आमचे स्त्रियांक शिकान तशें आमची बापा बस आनी आमकां आनी बळगुणांच्या गुणाळी माणूरी पेपेंडे सुजे संसाराचे आनी रजनीचे आनी जे वॉल चिजे अगे मने मने देवाची आमी आमकां ठाकुर मोजी
आजकालच्या या सगळ्या कुटुंबाचे काकुटीचे दिसते आमच्या बहिणीच्या मरणावर मी जाल्ले दूख सोसून ताका तूं कृपा आनी प्राण सुखद पडली ह्या दुखाच्या वेळार ह्या कुटुंबा सांगाता राव सुमिया जेजू तुवें आमकां सांगलाय हांव संपूर्ण जिवंतपणाने जिवीत जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो केदेंच मरचो ना थंय सुमिया तुज्या उतराचेर पातयेवन आमी जियेत हांव तुज्या उतराचेर आमची बहीण सदांच विश्वास दवरून जियेली आनी तूं तिका पुन्हा जिवंतपणाचे देणे फावो कर सुमिया जेजू आमच्या बहिणीच्या जिवितांत जायते बरेपण तिणें केल्लें आसा तिणें तिचो बाबार्थ सांबाळलेलो आसा कसो बाबार्थ तिच्या भुरग्यांक दिल्लो आसा प्लीज ती जिणी जियेवन भुरग्यांक बऱ्या देखीन वाडयल्लें आसा तिणें केल्ल्या सगळ्या बऱ्या कामाक सगळींची दारां उगडल्या तिणें आशिल्लें मागिल्लें हे सासणीक सूख तिका फावो कर तिच्या जिवितांत कसली पातकाची कथा आसल्या जाल्यार ती तूं संपूर्ण बक्षी काकूळ दाखय ती सौत नितळ कर आनी भाग्यवंताच्या सांगात तिका जागो दी आमचे बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज कर तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत नमान बरी कृपेन भरले तुजे सांगाता श्री आमी तुजो सदैव आनी सदां पावल तुजे कुशीचे जेजू गणिपुता गणिपवित्र सस्ना सोविशेव सर्वेश्वरा
गे माका सोम्या परतून गे माका गे गोपाल तुझ्या गे माका सोम्या परतून गे माका गे गोपाल तुझ्या तुझे विकसिले दिसते घोडसाणेचे विसर सोम्या विसर गे माका सोम्या परतून गे माका गे गोपाल तुझ्या आताची ये घडी दरून दोड्या उजरी कागुळ करतू मोठी गे माका सोम्या परतून गे माका गे गोपाल तुझ्या संसारात लग्न गेलो तुका सांडून धरून आता पडून गे माका सोम्या परतून गे माका गे गोपाल तुझ्या नानपोरी अवस्था उदरा वायकता भागी भरवोसो जेजू मुसो रूपकार्य कास्च्या आनंदासो सर्गादायची हांव बाळदेवासो ताच्या रक्तान धुवन नितळ केल्लो हे मुझे काया
सर्वेश्वराधिकालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. पुण्या मजोतून काढसुम्या करतोनी तड मागा अपराध मजो मावत कथा काका मुची रडता ससासो विषय सर्वेश्वराधिकालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. ससासो विषय सर्वेश्वराधिकालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. तुझे रवे पापादाने गुण्यावामे गेलो गुण्याका जाऊन सलमलो हाकांगर सांभाळलो. सहस्रासो विषय सर्वेश्वराधिकालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. सहस्रासो विषय सर्वेश्वराधिकालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. शिसो पांडू मता शुद्ध कर इतर आमचा लोलो दूतु मगानी माप्रसर लोगो आमचा लोलो. सहस्रासो विषय सर्वेश्वराधिकालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. सहस्रासो विषय सर्वेश्वराधिकालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. इतर काळीस मागा तुझी रस्ते मोजे पीत एक दैराधिक मोन मजे तर दये देवी मार्ग. सहस्रासो विषय सर्वेश्वराधिकालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. सहस्रासो विषय सर्वेश्वराधिकालावर आणि निरंतर प्रकाश तिचे पांघर. देवा सर्व बलिदान बाबा जाणे आणि जिथे शास्त्राचे शास्त्रा आमच्या सन्यास तो पहिलं ज्ञानी गती सम आमका मर्यादा वांसरे दादने कसं सात मेलाणी गाणी गाण्यामध्ये सामने दास देवा बचाव जागृता एक गाणी गाण्याची सुरी करते सतनाचा पहिला खुशी संघाचा खुशी संसाराचा स्वदेश गौराचा संस्कारी आणि आमचे सुखी आमचे शांती हक्का मोर्स आणि आमका काढे पडवले नका म्हणून समान से पेंडले से पूरी समाधान स्टैंड कर बरेवती बरे देवाच्या नामाने यागाने निकारा दान जामनाच्या वेळा हमारे पेंडले से पूरी समाधान स्टैंड कर स्टैंड कर बरेवती बरे देवाच्या नामाने यागाने निकारा जामनाच्या वेळा हमारे पेंडले से पूरी समाधान स्टैंड कर स्टैंड कर बरेवती बरे देवाच्या नामाने यागाने निकारा जामनाच्या वेळा मनोकांत दान होईल प्रज्ञा सदान सदा सदा अंध संस्थे पदवी समिती जीवन सदा
Solis Portobrasa Sampadi Anyam Sis Kriya Kushita Shyam Jivatma Sanyam Gata Tanto Dinaga Provider Kriyam Kanima Bhagavati Gurira Vachanaya Mauvyagati Nadigara Dhanim Shavan Saraname 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 Bhagavati Gurira Vachanaya Mauvyagati Nadigara Dhanim Shavan Saraname
आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम होईचा तुझे राज अंकाये तुझी खुशी सदा जाता तशीच सुमी तुझी सगाता बितर तुझे तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस सुमी तुझी संगाता स्टॅम बितर तुझे तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस सुमी तुझी संगाता स्टॅम बितर तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस सुमी तुझी संगाता स्टॅम बितर तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस सुमी तुझी संगाता स्टॅम बितर तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस सुमी तुझी संगाता स्टॅम बितर तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस सुमी तुझी संगाता स्टॅम बितर तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस सुमी तुझी संगाता स्टॅम बितर तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस सुमी तुझी संगाता स्टॅम बितर तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस सुमी तुझी संगाता स्टॅम बितर तुझे मी फॉर जो खुशी चेंजेस
Jesus
संपद देवोन उस्कोनाकान संतोषांनी तारो भातन विश्वय सर्गातला रावतारा कोण साकन बरे कोण मोगाले कोण हे मोजे गाया मोजी आशा पूर्ण तारो हरी दिसा हे मोजी गाया मोजी आशा पूर्ण तारो हरी दिसा. आम्ही ताजे समे आम्ही जिये तेरा जराचे गई आम्ही तेरा ताजे सांगता राजवर सलई तेरा जेजू ख्रिस्त मेला तो प्रथम उठला महिमा आणि पवित्राची ससना ससना जर साधय आम्ही मेल्यात ताचे सवे आम्ही जिये तेरा जर ताचे दय आम्ही तेरा ताचे सांगता राजवर सलई तेरा पुराची मंत्रीस पतन मराना या पुढे बना ताचेर पत्रिना जर साधय आम्ही मेल्यात ताचे सवे आम्ही जिये तेरा जर ताचे दय आम्ही तेरा ताचे सांगता राजवर सलई तेरा ख्रिस्त आमचे जिवीत परतून येतलो ताचे परी आमकां महिमेन करतलो जर साधय आम्ही मेल्यात ताचे सवे आम्ही जिये तेरा जर ताचे दय आम्ही तेरा ताचे सांगता राजवर सलई तेरा.
सोमिया हे फूल शिनी मोजा सुखाचे धुळी पडून वेचा पडले करतो ते तुझ्या मोकाचे स्वीकार कर सोमिया हे फूल शिनी मोजा सुखाचे धुळी पडून वेचा पडले करतो ते तुझ्या मोकाचे दैविक फुलांचे ज्ञान तुझ्या सैविधीने वरी मोजा स्थान देवी स्वावना माता होतो इन्कार करणारा स्वीकार कर सोमिया हे फळ जिने मोजा सुखाचे धुळीन पडून वेचा पडले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वाद निरंग्या बोलासो प्रसरुनी प्रकाशो स्वाद निरंग्या बोलासो प्रसरुनी प्रकाशो काळजाने भेटवुजो तुझ्या त्या दैवी मोगासो स्वीकार कर सोमिया हे फळ जिने मोजा सुखाचे धुळी पडून वेचा पडले करतो ते तुझ्या मोगाचे सोम्या तुझ्या शेतात वावरून जिने सेवा तुझी करून सोम्या तुझ्या शेतात वावरून जिने सेवा तुझी करून अर्पिता सर्व सुखा दये स्वीकार कर माता स्वीकार कर सोमिया हे फळ जिने मोजा सुखाचे धुळीन पडून वेचा पडले करतो ते तुझ्या मोगाचे
Teliano yeya, wasan Teliano yeya, idolo vishe matungka, duka mochi kansam paula, soglo disanira, kaya sa Dev tuzo दुश्मन के ढूंढ हंसता दुष्टा के ज्ञानो येया वचन भक्ति ज्ञानो येया विदलो विषे हम तुमका सर्वस्वर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो. प्रार्थना सर्वस्वरा पवित्र बापा सरपदवेदार आणि ससनाचा देवा तुका आम्ही सरपडून प्रार्थना तुझे साकरणी सिसिला सो आत्मो या संसारांत तुझे सरशी येऊन तुला फरमायले तिका उजवाड असो आणि शांती समाधान असो जागो पवित्र मरणाची दारां ती सुरक्षित उतरून असो आणि भक्तांच्या निवासान आणि अब्राहमाकांताच्या संततीक बसलेल्या बाकी प्रकाशांत ती असो तिच्यात नाच असल्याचं नष्ट जायना असा मगर वरतो तो पुनर्जीवनपण असो आणि इनाम दिवसो दिसून देताना तिका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर तुझे अपराध आणि पातकां भोगोसो आणि ती तुझे सगळे अमर जीवित आणि शासनाचे राज सोडून क्रिस्ता आमच्या समयामध्ये काकूळ तुझ्या बापाक सर बुजवण्याच्या देवा तू शासनिक मोगान आमचे जतन करताय आणि मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय तुका सुस्कारतल्या तुझ्या साखरांचेर तुझी दिश्टी घाल म्हणून आम्ही घालतेपणी प्रार्थना सर्वस्परा जा तू आमचो आसरो आणि बळ आणि या दुःखाच्या काळोख आणि उडा पातावनो तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आणि शांततेक आमकां उबा तुझ्या पुतान आमच्या समयान आपण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे सरशीन धांवू शिकत आणि अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुःखां पुसून वतलें थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं शासनाचो विशय तुझे खुशी तुझी खुशी हम तुझ्या हातान दोडो माती जाय किते तुका कर तू आता तुझ्या देखून येणे थोडे गाडी असतले तेका मी खास सुदारसिया तो का देवा तुझे ससे कुसापुनी मका गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे देवा तू
तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसापुनी माका गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे तुझे सशी देवा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या पासोत मोरून पुनर्जीवन जालो ते आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो सिसिलिया डिसोजा तिच्या पासोत हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आनी तिका अंतीम आदेश पाठोवच्याक आमी सर्व ह्या हांगासर समज जाल्या. ह्या संदर्भार देवाक आमी अर्घ दिवया. एक लांब आवक 90 आनी 2 वर्सांचें आवक देवान तिका फावो केल्लें आनी ह्या तिच्या संवसारी जिवितांत एक आवय जावन एक पतीण जावन एक भयण जावन आनी एक कुटुंबाचो सांदो जावन तिणें केलें बरेंपण आज आमी नियाळन देवाक अर्घ दिता. सम्यान आमकां हर एकल्याक एक सासणीक जिवीत आमच्या जिविताचो शेवट जावन दवरला आनी ताणेंच म्हळां हांव पुनर्जिवंतपणान जिवीत कोण म्हाका सतमानता तो मोरास जाल्यार जियेतलो आनी कोण जिवंत वचून म्हाका सतमानता तो सासणाक मोरासो ना म्हणून. आमची भयण सोम्याचेर जिवंत आसतनाच सोम्याचेर पाती येल्ली तिचेर बाबार्थ तिणें दवरलो. तसो बाबार्थ तिणें तुज्या कुटुंबांत तिणें भुरग्यांक शिकयिल्लो आनी देखून आमच्या बाबार्था प्रमाणे ती आज आमच्या संवसारी दिश्टीक दैही दोळ्यांक ती मरण पावल्या जाल्यार बाबार्थाच्या दिश्टीन ती मरोंक ना बगार सासणीक जिविताक प्रवेश जाल्या. हे आमच्या बाबार्थाचें सत आमी मानून घेता आसतना आमच्या भयणीच्या मरणा बरी दुखेस जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाच्या सर्व सान्यांक सोमीस आपल्या बुजवण्याच्या उतरांनी बुजवण दिवन दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी मागया. आनी आमी भेटोवचें पवित्र बलिदान सर्गीच्या बापाक मानू अशें आमी भेटोवच्याक आमकांच आमी शुद्ध करया. आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गणे उसारून सांगता मना चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं बातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. त्या पासत बगेवन सदां संवकार मदयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं विनंतिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. भोवखनवळ्या देवा सदां दया करूंक आनी बोगसाणें दिवंक तुजो सुखेरीत गुण म्हण आमी सतमंता. आयच्या दिसा तुवें आमच्या भयणीक सिसिलियाक ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली. तुजेर बाबार्थांनी बरवसो दवरून ती जियेली तर ससनाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपान तिका घे म्हण खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जन्वायेच्या पुस्तकांतले वसप. प्रामाणीक मनीस आपलो काळ भरचे आदीं
मरत जाल्यारी ताका विशेव मेळटलो. म्हातारे प्रायेक फावो तो मान लांब अवकाचेर अवलंबून ना आनी तो वर्साचे संख्येन मेजूंक जायना. बगर जानवायच मनशाचे पिके केस, निष्कळंक जिवितस म्हातारी प्राय. देवाक तो मानवलो, देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मदें जियोन आसता ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची मत विकार करिना जावं वा कपटपणान ताच्या आत्म्याक बोलयना जावं ताका काडून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची बोलोवणी बरें ते गैरें करता आनी खर लालेवणी नेमतें काळीज कुसयता. थोड्याच काळान संपूर्णयेन फावोन ताका लांब आवक मेळ्ळें. तसो आत्मो सर्वेस्पराक मानवलो, देखून ताणें ताका खोटेपणा मदलो बेगीन काडून व्हेलो. लोकान हें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. हो गुट तांणी मनान धरलो ना. देवाची कृपा आनी काकूळ ताणें विंसून काडलेल्याक मेळटा आनी तो आपल्या भक्तांक राखता. सर्वेस्पराचें उतर. Thank you.
पेरेस्पोर तुमचे सोवे आसू जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता ते वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतत हांव तुमकां सांगता, गोवान सकन मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो फाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां खंती बिराथेन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं. बापा हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंक गी, पूण हें सर्व सोंसी जाय म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा तुजें नांव महिमे भरीत कर. तेन्ना अंतराळा तावणे ताळो आयलो. हांवें तें महिमे भरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे भरीत करतलो. देवाचें उतर हे जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, व्हड व्हड रूख आमी पळयल्यात. रुखाचे फाळां भुंयच्या गर्भांत गेल्यार रुखाचे फांटे वयर अंतराळाक सर्गाक वेतात म्हणटा. हर एक रूख आमकां एक लिसांव दिता. आमी भावार्थान भरोवन भावार्थाची फाळां ती रोंबय जाय आनी फांटे वयर सर्गाक पळोवंक जाय. आमी हर एकलें विशिश्ट कशें हर एक रूख हर एक संगत्यो कितें आसा देवान रचुल्ल्यो त्यो विशिश्ट गी, तशें आमी हर एकलें विशिश्ट. आनी पवित्र पुस्तकांत मातेवाच्या वांजलांत 10व्या अध्यायांत आमी वाचता, देवान आमचे केस लेगून मेजून दवरल्यात. तितूनच देवाचो हुस्को आमचे आसा. गिरबोज्यो तांचे भितर एकूच एक तुमच्या बापाचे कबलते विने भुंय पडना. देवाचें योजन हर एकल्या विशयांत विशिश्ट आसा. देखून आमी ह्या संवसारांत आसचें एका निर्दिश्ट उद्देशान. कशें रूख झाडां आसात एका निर्दिश्ट उद्देशान फळ दिवचे खातीर, आनी तशेंच आमकां एक आत्मीक डिवायन पर्पज एक दैवीक उद्देश आसा. आनी तो उद्देश आसा देवाच्या मोगान बरोवन देवाचो मोगूच प्रतिफलीत करचें. देवाच्या मोगाचो अनुभव जोडून तस्सो मोग पेल्याक दिवचें, हेरां कडेन वांटून घेवचें. मलगड्या मनशांत हांव आमच्या मलगडी आसात तांच्या प्रायेक पाविल्लीं आसा. तांचे तावन आमकां मेळची एक व्हड लिसांव म्हळ्यार ती भावार्थांत कशें रूख पाळां रोंबयतात तशें रोंबुल्लीं आसात आनी तांची मोत सर्गाक केन्नाय उबारली आसात. रुखाचे फांटे गेल्ले बरी आनी तांच्या जिवितांत आमी शिकिल्लें आसा सोंसणीकाय आनी भावार्थ. जिणेंत सूख दूख जैत सोलवणी पिडा शिडा खंत बेजाराय चड उणें तें आसलेंच. पूण हाचे मदेगांत आमची मालगडी ती तांच्या भावार्थान आनी बरवशान ती जियेल्लीं आसात आनी तांची ती दिश्ट केन्नाय सर्गा खातीरच आसता. ह्या संवसारी आमची आवदी भोव मोटवी. आमच्या भयणीक नवद आनी 2 वर्सां जाल्यार हेरांक चड मेळोवंक पुरो या उणी आसूंक पुरो, पूण ती आवदी देवान दिल्या. त्या दिल्ल्या आवदे भितर देवान आमकां रचुल्लो दिल्लो तो उद्देश कितलो आमी पाळ्ळा म्हणल्यार आमच्या मतींत आसूंक जाय. ही जिणी आमची कुशलकाये खातीर आसची वय,
पूण कुशलकाये खातीर मात्र न्ही पूण साल्वासोवा खातीर सोडवणे खातीर म्हज्या सोडवणे खातीर आनी तशेंच म्हज्या भावा भयणींच्या सोडवणे खातीर एका कुटुंबांत तेन्स आमी करता वैयक्तीक तरान भावार्थान आनी आमी गुंडाळ्याक वेता आनी तशेंच म्हज्या सोडवणे खातीर हांव वावुरतां तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या सेस सांबारा वाडो फिरगस हेरांकी सांगाता सोडवणेच्या त्या वावरांत आमी मेळटा ह्या संवसारीक आमी रुखाची पाळां ती गूण गेल्ले बरी गूंड वसोंक सोडूंक नजो कित्याक ह्या संवसारांत आमकां वसोंक आसा पूण रुखाचे फांटे कशें वयर सस्नीक राजा कुशीन वसोंक आसा तशें आमकां सुचयतात त्या उशेन त्या कुशीन आमचें मन सडीत जावंक जाय आतांच्या ह्या आधुनीक काळार एटॉमीक एज म्हणटात सबारांक हे विशयी सस्नीक जिवीत हे म्हणटाना ते बारी उताळ दिसता सबारांक ते फाथी येनात आनी सबारांक घुस्पोड गोंदळ आसा हे प्रकाल्याक आमकां हांगासर संतोश आसल्यार पावना उपरांत कितें हें म्हणलें देखून संवसारी मौल्य थंयसरी थोडी घुस्पोड गोंदळ आसा पूण आमच्या मालगड्यांतल्यान आमकां स्पश्ट मेळिल्ली एक वाट दाखयल्ली आसा तांणी तांचें मौल्य खलतेपण विधेयपण प्रामाणीकपण बरेपण आनी एकवट कुटुंबांत समाजांत हें एकवट सांबाळूंक आनी गेल्ले कडेन बरेपण आनी प्रामाणीकपणी जिवोवंक ही मौल्य आमकां सर्गाच्या राजाची मौल्य म्हूण आमकां दाखोवन दितात आनी ती आमी आमच्या जिवितांत आमी रुथा करता देखून मालगड्यांचें जिवीत आमकां आदर्श तांचें जिवीत सादें जिवीत तांचें मागण्याचें जिवीत तांचें प्रामाणीक आज आमची भयण ती अंतरल्या आमी म्हणटा पूण तिचें मौल्य तिचें जिवीत तिच्या भुरग्यां बाळांतय तिच्या कुटुंबांतय कोणाक तिची वळख आसा फिरगसगारांनी सगळ्यांत ती जिवीत उरतात आनी ती आनीक सडीत तरान थंय वेतात देखून मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आज आमची भयण आमचे मदें ना म्हूण आमकां दूख भोगता पूण आमची दुखां ती मागणी जावंक जाय आमची दुखां आमचे टियर्स शूड बिकम अ प्रेयर येरेम्या प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता आज सकाळी मिसाचें पयलें वाचप तेन्ना आसलें थंयसर येरेम्या प्रवादी लोकांचे कश्ट पळयता कश्ट पळोवन तो वगेस रावना ताचेंय काळीज दुखता आनी तोय त्या लोकां सांगता रडता लोकां सांगता दूख पावता आनी लोकांच्या मुखार देवा मुखार लोकां खातीर देवा मुखार रावून दुखांक गळयता तशेंच तें एक विशिश्ट मागणें आमी चडावत मागणें म्हणटना ती व्हड बरयल्ली मागणी तेंची हांगासर प्रवादी प्रामाणीकपणे आपल्या काळीज देवाक उक्तें करता आनी आपल्या लोकां पासून तूं मागता आनी देखून आमकां मागणें म्हळ्यार आमचें काळीज देवाक उक्तें करचें आवयच्या मरणांत भुरग्यांक दूख भोगता आनी आज उतरां येनात आनी उतरां खंयच्या तरांनी येनात पूण काळजांत तावन ते उमाळे दडदडे आसात तेंच मागणें आनी हें मागणें देवाक समजता आनी देव तें भोव आपुरबायेन म्हणले बरी तें घेता एक भुरगो चलोवंक शिकचें ल्हान बाळ चलोवंक शिकचें भुरगें पडटा पडले वेळार बापायक उलो मारता रडता जोर रडता आनी बापूय येता आनी भुरग्याक उखलून आपल्या वेंगेन घेता आनी भुरग्याक बुजयता भुरग्यान बापायक हांव पडोन ताका जाल्लें दुखलें तो विवर्सिना पूण बापायक कळटा आनी भुरग्याक आपल्या वेंगेन तो घेता तशेंच सर्गींचो बाप ताका आमचें दूख कळीत आसा आमचे हात आमी ताचे थंय उबारूंक जाय आमच्या काळीज आमी ताका उक्तें करूंक जाय तो तस्सो आमकां बुजयता तस्सो आमकां आपल्या वेंगेन घेता तस्सो आमचे सांगता आसा थोडे पटेन आमी ह्या दुखा वेळार ह्या पिडेशिडे वेळार देवाक विचारचें आसा सुम्या तूं म्हजे सांगता आसाय गी तूं खंय आसाय कित्याक म्हाका इतले कश्ट पूण सुमी आमचे सांगतात तसा तो आमकां कधीच सांडिना इस्रायल प्रजेक ताणें साडूं ना पळयत पुस्तकांत आमकां कळटा तो आमचे नास आशेना आमचें जिवीत आशेता तेंच आज आमी आमच्या भयणीच्या मरणांतान शिकोवंक जाय तिच्या जिवितान देवा तिणें मोग केलो तिचें काळीज निरंतरी सर्गींक ससनाच्या जिविताक तें उक्तें आसलें आनी त्या कुशीक तें पळोवन आसलें भुरग्यांक तिच्या तिणें तेंचो भावार्थ दिला त्या भावार्था पासून देवाक अर्घां दिवया आनी आमच्या भयणीक देवाच्या हातान समर्पण
दिवया ससनाचो विशेव दी तिका येसुमिया आनी निरंतर प्रकार तिचेर फांकोन दी समाधानान तो विशय घेवन दी आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाट्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, तुजे साकरणी सिसिलियाचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण तिणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो, तर तो तिका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या फातकांक फावो जाल्ली शिक्षा, तरी तुजे खनवळेन जेन्ना फातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा, तेन्ना जेजू क्रिस्तच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. त्या पासो देवदूतां आनी भोगतां सांगाती प्रितोमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात, पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. बाबातासो गुट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमां मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या साकारणी सिसिलियाची काकूळट कर, तिका ह्या संवसारांतले तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुन्हा जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां दिसते गतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मुरये देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत जोजे तिसो पती, भाग्यवंत दंत आनी सर काळी तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मोनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवो शानत रेगतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दंदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोमे आसूं. तुमचे इसरे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण्याला बोलली आम्ही सर्व सुभागी. तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. Sumi Kusuku
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, हे आमच्या संवसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें, तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसुल्ले आमचे भयणीक ससनाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखून बसात. दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवन पटोवन श्रद्धांजली भेटोवंक मुखार येता मानादीक बाप प्रवीण डिसोजा, ICYM DSSO डिरेक्टर, कुटुंबाचो याजक. देवादीन भयण श्रीमती सिसिलिया डिसोजाक कुटुंबा तर्फेन भेटोवची मोगाची श्रद्धांजली. देवादीन भयण श्रीमती सिसिलिया डिसोजा नोव्हेंबराच्या 2 तारीखेर 1934 बेळा फिरगजेच्या देवादीन आंतोन आनी सोबीन क्रास्ता हांच्या कुटुंबांत आपल्या 4 जाणां भावांक आनी 2 भयणींक निमाणी जावन जल्मले. 1952 वर्सा मेच्या 11 तारीखेर ह्याच फिरगजेच्या कोकेजाल देवादीन लिओ डिसोजा लागीं तिचे लग्न काजर जावन थोड्या वर्सां उपरांत आपल्या पती आनी पयल्या त्या भुरग्यां सांगाता उर्मिजालाक वस्तीत आनी बदलिली. उर्मिजाल आयल्या घडयेतावन आपल्या पती आनी भुरग्यां संगी मेळोवन सुरविल्ल्या दिसांनी कुटुंबाच्या दिसपोट्या ग्रासा खातीर कृशी आनी शेताभाटांनी वावुरली रीत पोरण्या सल्ल्यांत देवाचेर भावार्थ दवरून बसयलेल्या गांवांक पयन केल्ल्या अब्राहाम आनी साराक सरी करियेत. त्या वेळार बांदल्लें आतांचें तें मलगडें घर थंयसर जाल्ली आनी आतां जावची अभिवृद्धी तिणें आपल्या पती लिओ डिसोजा लागीं आनी भुरग्यां संगी काडिल्ल्या कश्टवंतीचो फळ म्हूण आमी सांगयेत. तिच्या लग्ना जिवितांत 8 जाणां भुरग्यांचें देणें तिका फावो जाल्लें. मलगाडी जुलियाना पॉल पिंटो लागीं संगी लग्न जावन वामनजुरांत वस्ती करून आसा. दुसरो पियूस आयडा डिसोजा लागीं लग्न जावन वालेन्शियान वस्ती करून आसा. तिसरी सिस्टर सेलीन सिस्टर्स ऑफ द चॅरिटी मेळांत धर्म जॉयन जावन गुलबर्गा दियेसीजींत मिशनरी जावन ती वावर करून आसा. चवथो विन्सेंट रिना डिसोजा लागीं लग्न जावन उर्मिजालांतच वस्ती करून आसा. 5वे पावलीन जिवना लागीं लग्न जावन रुजायंत वस्ती करून आसा. 6वें मेबल जॉन फर्नांडिसा लागीं लग्न जावन सिद्धकटेन वस्ती करून आसा. 7वें शालिनी डॉल्फी पिंटो लागीं लग्न जावन कलड्रायांत वस्ती करून आसा. 8वो जोस ग्रेसी क्रास्ता लागीं लग्न जावन आपल्या मालगाड्या घरा उर्मिजालांत आपल्या आवय ताच्या सांगाता आसतली थंयसर वस्ती करून आसा. ह्या आमच्या भयणीक 15 जाणां नात्रां 5 पंतुरां पळोवचें भाग तिका फावो जाल्या. आपल्या भुरग्यांक वागयतना दिल्लो तोच मोग आपल्या नात्रांक पालन पोशण करतना दिल्या म्हणली कीर्त तिका फावो जाता. एक भावार्थी आवय जावन जायत्या शेगुणांनी तिका देवान नेटयल्ले. तांतले 3 प्रमुख शेगून उल्लेख करचे तर पयलो शेगून जावन आसा ती एक मोगा मैपासाची व्यक्ती जावन आशिल्ली. तिच्या जिविताचेर नदर घालतना आनी तिका भेटलेल्यांनी अनुभव केल्ल्यो थोड्यो संगती देवाचेर अखंड भावार्थ चलत्या जिवितांत सादे उलोवणे हास्ते मुखामळो आनी खालतेपणा मुखांत्र आपल्या भुरग्यांक एक देखी बरीत आवय ती जाल्या. तिचे संगी वेळ करशिल्ल्या कुटुंबदारांनी गांवच्या लोकांनी ती एक मोगा मैपासाची व्यक्ती तांकां जाल्या. तिका पळयत आसतना वा मेळतना हो तिचो मोगा मैपासो शेगून आमकां हर एकल्याक
उठोवन दिसतलो. आपल्या पती संगी मेळोवन आपल्या भुरग्यांक तेच परी वागयली कीर्त ह्या महान स्त्रियेची. दुसरे शेगून तिचे ते आमकां पळोवंक मेळचो ती एक उदार मनाची व्यक्ती. आपलें कुटाम बांदून हाडटना देवान तिका राखलें आनी सांबाळून व्हेल्लें. सदांच काळजांत जागोवन दवरून ती उगडास काडटली. उतार प्रायेर दिश्ट उणी जावन येता आसतना आस्पत्रेक वच्या थोड्या दिसा पयलें तिणें गायिल्लें गीत उपकार बावडूंक कसो तुजो तुवें केल्ल्या सर उपकारांचो ह्या उतरांनी आपल्या निमाणे घडये ती देवाक हरसितली. फुरगजेंत मोरयेच्या लिजनाचो सांदो जावन काना शारांतल्या लग्ना मटवांत मोरयेचे उदार मनाची देख तिणें घेतिल्ली म्हणयेत. कित्याक तिच्या हातांनी तयार केल्लें रुचीक गांवचें रांदप राजेर हेर वेळार घरा आयिल्ल्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आनी व्हडांक वत्त्या मोगान सुदारसली रीत कामागारांतय विशेष बरें मौन खुशाली मनोभाव हितलांत जाल्ली सडीत जाल्ली रांदी वा फळ वस्तू आपल्या शेजाऱ्या आनी गरजवंतांतय वांटून घेवची बरी संवय तिका आसली. तिसरे शगून ती एक कश्टी व्यक्ती. आपले कुटाम बांदून हाडूंक आपल्या पती संगी तिणें केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफायस व्हरतो. कश्ट समस्यांनी मायेची सोंसणीकाय विशेष ह्या वरवीं आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट फूड करूंक बरो फुडार रुपीत करूंक साध्य जाला म्हणून तिचीच भुरगीं आज मानून घेतात. आज भारताची पवित्र सभा भगवंत अल्फोन्साचे फेस्त आचरण करता. तिने आपल्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्यारी भगवंत अल्फोन्सान देवाक वा कोणाय कितें दुर्सली ना. तसलेच एक जिवीत सिसील आमची भयण जियेल्या म्हूण सांगयेत. ह्या खातीर तिच्या उतार प्रायेर आनी पिडे वेळार तिच्या भुरग्यांनी सुनांनी जांवयांनी नातरांनी सगळ्यांनी तिच्या बगलेक रावून सेवा घेवची सेवा दिवचें भाग तिका फावो जाल्या. जुलायच्या 26 तारीखेर आयतारा फांत्यार सांजोकीम आनी सान्ना जेजूची आब आनी माय ह्या परबे दिसा तिणें तिचो आत्मो देवाक भेटयलो. आनी आयच्या दिसा भगवंत अल्फोन्साचे फेस्त आमी आचरण करच्या संदर्भी सर सोंसणीकायेक प्रेरण जावन आसा ही महान संतीन केरळाची भारताची. आनी तिच्या ह्या मरणाच्या दिसा हिची कूड आमी मातयेक लावचे भाग तिका फावो जाले. त्या देखून मोगाळ भावा भयणीनो हांगासर आज आमच्या भयणीक श्रद्धांजली भेटयत आसतना हांगासर उसारलेली थोडी उतरां ल्हानपणार हांवें बगुल्लो मोग आसूंक पुरो वा अजुनूय तिका देखता आसतना तुजे हास्ते मुखामळ सदें जिवीत सोंसणीकायेचे मुखामळ तिचे थंय हांवें पळयल्लें आसा. त्या देखून आमी सगळ्यांनी अर्गां दिवंक जाय. 90 आनी 2 वर्सांचे लांब आवक आनी फाटल्या थोड्या तेंपातावन विशेष कश्टान दिसांतल्यार जायते भोवटी भावार्थान बुरवोशान मोगान ती जियेल्या. आनी सगळ्यांक तिच्या भुरग्यांक सुनांक नातरांक जांवयांक सगळ्यांक ती आदर्श जाल्या. आज हे संवसारीक पयण संपोवन सर्गींच्या त्या सस्नीक पयणाक ती गेल्या. त्या देखून आज सकट कुटुंबदारांक आमी मोगान बुजयत आसतना तोच देव तिका सस्नीक जिवीत सस्नीक संतोष तिच्या पती संगी लियो संगी दिवन दी म्हणून आमी मागया आनी सांगात आमी म्हणया सस्नसो विश्व दी तिका ही सोम्या. मुगाच्यानो म्हज्या मांयच्या मरणाचे रितीन वंटगतल्या सर्वांक उपकार बावडूंक आशेतां. म्हज्या मांयक 90 आनी 2 वर्सांची लांब आवक दिवन बरें मन फावो केल्ल्या देण्या देवाक अर्घ दिता आनी तिका श्वसनाचो विशय मागता. आयच्या मिसा प्रधान यात्रा जावन मिसाचे बलिदान भेटयले मंगळूर DCचे विगार जनरल बाब मॅक्सिम नोरोवना तुमकां आमच्या कुटुंबातर्फेन देवाचो उतरासो नियाळ दिवन बरो संदेश दिल्ल्या
किन्नी गोल्ड फिरगेचे विगार बाप जोकीम फर्नांडीस तुमकां देव बरें करूं. मिसाचे सहभाग बटवणी केल्ले मंगळूर DSCचे चान्सलर बाप विक्टर जॉर्ज डिसोजा, प्रोक्रिएटर बाप एडविन कोरेया, एस्टेट मॅनेजर बाप मॅक्सिम रोजारियो, असिस्टंट एस्टेट मॅनेजर बाप प्रदीप रोड्रिगस, विश्वासो कार्यदर्शी आयवन डिसोजा, आमचे आदले विगार प्रस्तुत पक्षिकेरे पिरगेचे विगार बाप अनिल डिसोजा, DSCचे आदले प्रोक्रिएटर फादर जगदीश पिंटो, आमचे आदले विगार प्रस्तुत मोडंका फिरगेचे विगार फादर विक्टर डिसोजा, गुलबर्गातावन आमच्या मोगान हांगा आयिल्ला फादर अनिल क्रास्टा, मायक श्रद्धांजली भेटयले DSCचे ICM डिरेक्टर फादर प्रवीण डिसोजा, कुटुंबांक तवळ तवळ भेट करून मायंगेडे उलोवन मागणे भेटयल्ल्या आनी मरणाची रीत वेवस्थीत रितीन करूंक मार्गदर्शन दिल्ल्या आमचेच पिरगेचे मोगाळ विगार बाप विशाल मनीस, कांकनाडी आस्पत्रेंत आसतना भेट दिवन मागणे भेटयल्ल्या वालेन्सिया फिरगेचे सहाय्यक विगार बाप आल्विन क्रास्टा आनी फादर प्रवीण, तुमकां सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मंगळूर प्रोविन्साची प्रोविन्शियल सिस्टर आयरीन मिनेझस आनी प्रोविन्शियल कावन्सिलर सिस्टर प्रमिला, सिस्टर टेल्मा, सिस्टर प्रसिल्ला, सिस्टर बीना, गुलबर्गा कम्युनिटी टावन सिस्टर रोज फ्लोरिन आनी चॅरिटी कॉन्व्हेंट विविध कॉन्व्हेंटांत हांगा सेल्लीच्या सिस्टर सेलिनाच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या मोगान आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. कांकनाडी आस्पत्रेंत मांयची जतन घेतल्या डॉक्टर व्यंकटेश आनी ते सिबांदेसो, वाड्याकारांचो, शेजाऱ्यांचो, कुटुंबदारांचो आनी हांगार आशिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आज घरा आयिल्ल्या मियापदा फ्रिगेचे विगार बाप डॅनियल डिसोजा हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसाक क्वायर वदूक दिल्ल्या क्वायर पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी एक फावटी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हजी 2 उतां केर करता. सस्ना विसव दी तिका येसो म्या आनी निरंतर प्रकाश तेचेर पंखोवन दी समाधानान ती विसव दिवन. मांयच्या 7 दिसाचें मोर्न परवां सोनवारा 1 तारखेक 9 वरां ह्या पिरगेचेर दवरलां. 7 दिसाचें फिरगस कुटुंबातर्फेन आमच्या बहिणीक आमी आदेवस मागता आसतना कुटुंबादारांक श्रद्धांजली पटयता आसतना आमच्या बहिणीचो पूत जॉसफेर गोळी परिशदेचो कार्यदर्शी जावन आसलो देखून फिरगस तर्फेन उपाध्यक्ष आतां रीत पटयता. देवाच्या भगवंतानो तिचा आदराकिया सर्वेश्वराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. अज्ञातीच्या स्वागत देव परमेश्वरा अधीन तो करा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्राहामाच्या गोपा देवदूत तुका वरून पावो. सस्नाचो विशेष सर्वेश्वरा तिका लाभ आनी निरंतर प्रकाश तिचे पांग. मेल्ले कुडयेक मातयेक लावन सो कायदो बावार्थ्यांचे साली प्रमाणे पळतना
दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. या आमच्या बहिणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जिवानपणान अविनाशी करूं आनी दिसोत्म भाग्यवंताच्या जम्यान मेळोवं. अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकाच्या घासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. भोव दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्तांतय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगाता पुनर्जिवंती जातली म्हणून तीर बरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणेक सबार देण्यानी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांतय भक्ताच्या एकवटाची पुना आमकां दिली. देखून आमी तुका आदीन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थना तुका कुळतीन मानून घे. तुज्या साकरणेक सिसिलियाक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसांव तीं बावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या सांगात आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियों क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुका वैकुंठान घेऊन भरून तुझ्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गींच्या जेरुसल्या शेरान भरून पावो. मगचनो आता आमी सेमिस्त्रेक पुरुषांक काडटले देखून कुरीस मुखल्यान वता ताच्या फाटल्यान तुमी सांगात दिवचो. संदीप उस कोणी निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालूंक ना. तांणी देगेंतल्यान येवचें आनी मदल्यान फाटीवचें. मदल्यान कोणी मुखार येवचें नाका. पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता. पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता. जशें नितळ उदका जरी एक मेळूंक अत्रेता तशें आत्मो म्हजो तुका लादेता रे देवा. पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता. पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता. आत्मो म्हजो भोवतान येला तुका म्हज्या जिवा. केन्ना तुजे मुखार पडन पडन तुका देवा. पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता. पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता. तुका म्हजी खाण संपवल्या सगळो दिसांनी
आसतात पोळी तंबाचे सुवातेक हावेता देवाच्या घरा हावेता पोळी तंबाची सुवातेक हावेता देवाच्या घरा देवा तुझे
प्रार्थूया. तुम्ही आज जेजू ख्रिस्ता 3 दिसपणान विशय घेवन तुजे विश्वास दवरतल्यांचेर फोंडून तुवें पवित्र केले. अशें जरी फुडें नित्य पवित्र उपकारता तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात हे आमचें प्रार्थना तूं मानून घे. ज्या फळान तुज्या साकरणेक सिसिलियाक शांत विशय मेळ्ळो. तूं सामकें पुनर्जीवनपणान जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतास. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्ता प्रकाश बगूंक तिका पळय. तुजी येता राजवट चलयताय सस्ताच्या सस्ताक. आमच्या भयणी ह्या जिवितांत ती आपणास अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. मेल्ल्यांतलो परतांक जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी संख्या विनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक सोम्याचें दिन करुया. सोमी आपले शांती दिका वेंगूंक आनी मान दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूंक आमच्या भयणी पास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी मागया. ताणे म्हळें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत. म्हाका सतमणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ते जियेता आनी म्हाका सतमणटा तो सस्नाग मरचो ना. लाजराच्या पोटार तूं रडलोय सुमी आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयले आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केले आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकवटाय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली. तिका सर्गींच्या राजांत बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं दुखेत चल्ल्या ह्या कुटुंबाच्या सुमेस्थान्या पवडताच्या बुजवणेन सासणीक जिविताच्या बरवशान धैर्य दी. मागणे सांगात आमी म्हणया आमच्या बाबा सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मरण पावल्ल्या साकेनेची सिजिल्याची कागोद कर. आपल्या कन्याची शिक्षा तिका दिवं नाका. तिका तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थान एकवटायली. तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गी देवताच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरी मागण्यांक खाण दिताय. आज भक्ती नित्य पेल्ल्या ह्या तुज्या साकरणेक विसतल्याच्या सांगाता सर्गीच्या सुखान वांटो लागूय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सस्ना सोडी खुशी
खुशी